A51. संतोषपुरीत काळजा आणि मोकाभरीत एकवटा भक्ती नामे सर्याबित देवाच्या मंदिरा कैसर दुग्वाते मोशे नावे संगी मेळता कैसर हवासा सदा तांचे मोदेगा जेसूचे भूत आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोषपुरीत काळजा आणि मोगाभरीत एकवटा भक्ती नामे सर्याबित देवाच्या मंदिरा. मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत बरो दीस आमी मागतां. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. आपल्या जल्म दिसा घरगामी सिता लीना जॉर्ज मुंबई, 15व्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा अर्गामी स्थितात प्रवीण आणि अनिता डिसोजा दुबई, देवादीन सेबेस्टियन आणि स्टेला डिसोजांच्या म्यामी स्थितात सुशांत सल्डाना उर्वा. या सर्व त्या सवां बसोतो आमच्याही त्या सवां बसोतो आम्ही मागयाम. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक दोनपराचें जेवण दिला. नतालिया डिकुन्ना, गुरुपूर कैकंबा, तशेंच तांच्या बऱ्या भलायके बसोतो मागोंक विचारला. तांचो उपकार आमी उपकार आठयता आनी तांच्या त्या सवां बसोती आमी मागयाम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आयची वाचपां एक सण वांचलाचें वाचप आमकां जेजू ख्रिस्ताक वळखूंक आमकां आपयता. जेजू येवन आपणाचें मिसांव जारी करता आसतना जायते दुर्बळे व्यक्ती जेजूक वळखूंक शकता तरी शास्त्री फारिसेव जेजूक वळखूंक शकनात. तांचें शिकप तांकां अडखळ जाल्लें आनी तांचे नियम शास्त्री तांकां अडखळ जावंक पावता. आज आमकांच आमी विचारुया, कसली अडखळ म्हजे थंय आसा जेजू थंय पावोवंक. जेजूचें दैवीकपणां वळखूंक शकतांगी, जेजू त्या अखंड भावार्थ हांव चलोवंक शकतांगी, म्हज्या भावार्थ दोळ्यांनी जेजूक हांव पळयतांगी, ह्या केवल म्हजें जिवीत सारतांगी म्हणल्यार आमकां विचारुया आनी जेजून खऱ्यान वळखूंक कृपा मागून घेवया. एक बरं आमचें उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर चुकींक बक्षणे मागया. आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागे वंसदां सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Somia kakut
सौम्या काकूटकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somya kakutkar Somya kakutkar Prartuvyam सर्वेस्पर आमच्या बापा तुका आमी उलो मारता आमकां पाव तूं काकुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता दयेन आमकां राख आमची पातकां धुवन खडम तळ कर आनी तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां संपूर्ण नायती कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आणि रसवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्राम धरणीक सरपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो सबा राष्ट्रांचो बापय तूं जातलोय. ह्या फुडां तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रांचो मूळ बापय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशा कडेन संतती जावन संतती पर्यंत हांव तुजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशांच्यांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहामाक म्हणलें, पूण तूं तुजो सल्लो सांबाळटलोय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येताले ते तुजे वंश संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पुद्वेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सुदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेल्या न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या सकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकल्या पर्यंत ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवे केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीच ती. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत रावया. आज तुमची काळजा दारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो ऐका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
जुवाम परमणी जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजे उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देंवचार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. अब्राहम मोन पावलो, प्रवादी मोन पावल्यात, आनी जो कोण म्हजे उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण तूं सांगताय. तूं कितें मोन पावले आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय. प्रवादी मोन पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय. जेजून जाप दिली, हांव म्हजी वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना. म्हजे वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा, त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखता, आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवें पडकिरो जायन. पूण ताका हांव वळखता आनी ताचे उतरी पाळटा. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून ताका म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. तो वेळ ताणें ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळा भायर सरून गेलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, पयल्या महाझुजा वेळार अमेरिकाच्या खंयच्या घरांत हांव न्हू आपल्या पुताक तांणी मिलिटरीक धाडलां, सोजेर जावन धाडलां. थंयसर तांच्या घरा भायर एक नेकेत्र घालूंक अवकाश आसलो. कशें क्रिस्मसा वेळार आमच्या घरा भायर आमी नेकेत्र घालता. आनी एक व्यक्ती न्यूयॉर्क शारांत हांव आपल्या पुता सवें ल्हानशें पुता सवें पैन करून वेता आसतना तो पूत विविध घरांक तो पळयता आनी आपल्या बापाय लागीं डॅडी लागीं अशें उलोवंक आराम करता. डॅडी पळय, त्या घरांत एक नेकेत्र उमकाळयलां. मुखार तो वेता, डाडा पळय थंयसर त्या घरांत 2 नेकेत्र उमकाळयल्यांत. आनी मुखार म्हणटा, डाडा ह्या घरांत नेकेत्रच उमकाळवना. आनी तो वयर पळयता, आकाशाचेर मुखार वेता आसतना, आनी तो म्हणटा, डाडा वयर पळय, ते नेकेत्र इतलें परजळटा की खंडीत जावन देवान आपल्या पुताकच सोजेराक मरण देखूंक धाडलां म्हूण. आनी बापाय म्हणटा, वय पुता, देवानच आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडून दिलां. जुवांचो वांजेल 3रो अध्यायी 16वी वळ ह्या सुविशांत उलयता. मोगाळ भाव भयणो, देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुतान संवसार ओपोवन दिलो. आनी ह्या मोरिफात संवसाराक सोडवून हाडचे पासत आपल्या एकल्याच पुताचे बलिदान देव अर्पिता. आयचे पयल्या वाचपांत आमी अब्राहम बापा विशयांत आयकता. अब्राहम बापा लागीं देवान सल्लो केलो आनी म्हळें, आकाशाच्या त्या नेकेत्रा बरी हांव तुजी संतत उपजयतलो. आनी जें कितें देवान ताका म्हळें, देवान तें करून दाखयलें. ताचे मोरिफा संतत उपजायली. आनी ह्या मोरिफात अब्राहम बापा लागीं देवान शाश्वत सल्लो केलो आनी निरंतर तो पाळून तो आयलो. आनी जेजू आज जुदेवा लागीं, शास्त्री फारिजेवा लागीं अब्राहम बापा विशीं वाद विवाद जावचे आमी पळयता. आनी तो जेजू म्हणालो, अब्राहम बापा पयलेंच हांव आसुल्लो. आनी हे तांकां सोंसना जालें आनी जेजूक ते मारो म्हूण फातर विंचतात. जेजू विविध दैवीक संगती विशयांत उलयलो. जुदेवाने केवळ जेजूक मनीस जावन मात देखलो, पूण देवाचो पूज जावन वळखूंक सलवले. आनी केन्ना ताणें म्हणलें, अब्राहमाक हांवें पळयलां म्हणटा आसतना ते विराजतात आनी जेजूक मारूंक सोदतात. मोगाळ भाव भयणो, कशें जुदेव
शास्त्री आनी फारिसेवो जेजूक वळखोंक सलवा लेगी हांव म्हज्या जिवितांत जेजूक वळखोंक सलवा तांगे म्हणलें सवाल. देवाक वळखुचें म्हळ्यार 3 संगत्यो आटापण आसात. पयल्यान आमी एकामेकाचो मोग करचो, देवाचो मोग करचो. तें जावन आसा देवाक वळखुचें. कितल्या मापान हांव देवाचो मोग करूंक शकता? सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव सोम्याचो मोग करतां आनी म्हजो केल्ल्या बरी पेल्याचोय मोग करूंक, पेल्यातय देवाचें हाजीरपण पळोवंक हांव सोदतां. दुसऱ्यान ताचे संगी एक जावचें म्हळ्यार यथेश्ट फळ करचें. तुमी म्हजे रावशात जाल्यार यथेश्ट फळ दिल्यार म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमचें तें देवाचें उतर काम करन फळ काडूंक आमकां आपयता. तिसऱ्यान देवाचो मोग करचें म्हळ्यार नितीचे वाटेन चलचें, सर्वांक बाबा भयणी म्हूण लेखचें. नीत आमच्या जिवितांत आसूं दी, नितीन चलया आनी आमचो भावार्थ उखलून धरया. सम्यक निरंतर वळखूंक ताचो आदार आमी मागया. आमेन. C29. घे सोम्या जीवन मुझे दे म्हाका दिले तुवें ओपन दिता सर्वस्वचे ह्या व्हडल्या वायना सोवे. घे तूं सोम्या काळीज मोचे कालते बोळे ते तुका कांत येताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्यात ते म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पयसुबेच्या देवा सर्वेच पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुका वो यज्ञ समर्पित हांव ताचे दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमच्या जिणेची साल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सडवण पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा देव बता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वासुव्या. वर्षामे करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करून पावली तुजे महिमेची वाकणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजू संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, povet, povet Darbaraso serves por tu सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी दुखाचे, ओम सर्गी दुखाचे, ओम सर्गी दुखा
जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं दिती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरणाचो सूंक वेशादी ताणें वुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसूत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good purgatoviam. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पावनावर वे तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो वुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सिमतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक बितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ह्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव वार मोरये देवाची माये संगाती बागेवंत सुजेचो पती बागेवंत दमदूतां बागेवंत आंतोन आमचो शारोती आनी सर उकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससना सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकिल्ले मागणे संगत आमी मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज जमखायो तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास जमखां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां नेवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक स्वटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत मसलाची वितास. D71. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सरो मेळटा थंय सुमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांनी तळ उदका थंय सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदां घटाय दिता. सारक्यानी नीट वाटांनी सुमी म्हाका सोलून व्हरता. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थव्य. खणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय.
हे सर्व चिंतने घेऊन आम्ही तुका वंदिता ताचे वरवीं सर्गा तुझ्या सासणे जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नव्वे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वसुनेहन ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बडुकार Bogosumia Patkamuji Bogos Bogosumia Patkamuji Bogos Kakurt Muji Kare Deva Agarika Kurti अपराध मुझे कर्जत बसून मुझे पावेर मोती बगोसुम्या पागा मुझे बगोस बगोसुम्या पागा मुझे बगोस मोगळा सोडून दरा जिसू तुझ्या पांया लागीं आमी कलतेपणी सरपडताव आनी आमच्या सर पदकांचे बक्षाने मागताव तुजे सांगाता कुर्सा वाटेचे पयन कर आमची पातकी जिणी परिवर्तन जायशे कर आमचे जिणेंतले हर एक कश्ट अनवर पिडाशिडा एक्सपण सोंसणेकायेन सोसूंक तुज्या कश्टाक आमी मेळाशे कर ह्या वरवीं हो प्राजीत काळ फळाबरीत कसूंक तशेंच आमची पातकां रडोवन खरी दूख धरून नितळ निर्मळ जिणी जिवंक कृपा दी म्हण मागता आमेन. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगिनीन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार गुन्यांवनातल्या आमच्या मोगाळा जेजू तुका मरणाचे फर्मान पिलातान मात्र न्हय बगर सगळ्या संवसाराच्या सर पदकी मनशांनी दिले आमकां पदकांतले सडवण दिवच्याक तूं हे मरण आपले स्वाकुशेन स्वीकार करताय हेराच्या गरजा कश्टा वेळा पावूंक आनी हेरांक नवे जिवीत दिवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी सुम्या काकुतामचीक सुम्या काकुतामची कर सदैव महिमत उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे दुसरेच ते साव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगिनीन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार मोगाळा जेजू कळतेपण बरादी कुरीस तुजे कांद्यार कान घेवन आमचे खातीर वोवंक तूं तयार जालाय आमी आमचे जिणेंतले दिसपरते मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्वीकार करूंक आनी कश्टांत दावनासतना तुजेर बावार दवरून जिवंक कृपा दी म्हण मागता सुम्या काकुतामचीक सुम्या काकुतामची कर सदैव महिमत उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे तिसरेच ते साव जेजू पयले पटी कुर्सा पंदा पडटा आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगिनीन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार जेजू तूं आमचे तसल्या अस्कात मनशा खातीर कश्ट सोंसतना आमी आमच्या घरान शेजारा वा वाड्यान कसले चड उणे जाल्ल्या वेळार ते कितले सुदारसून आनी सोसून व्हरूंक तयार आसा अशें कर अशें मुखली आमची जिणी मोगा मायपासान जीव कृपा दी म्हण मागता सुम्या काकुतामचीक सुम्या काकुतामची कर सदैव महिमत उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगिनीन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार मोगाळा जेजू तुज्या कश्टाच्या पयनार मरी माये तुका भेटता तुजे कश्ट सोसूंक ती पाठीभोव दिता तुका धैर्यान ती भरता आमचे दिसपरते जिणेंत हेरा बऱ्या खातीर कश्टातना तांकां धैर्यान दिवंक
आनी तांचे जिणेंतले बरवस चडूंक आमी वावरिशेकर सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 25 तेसांव सिरेनाचो सिमेव जेजू कुरिस्वावूंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू सिरेनागा सिमेव तुका कुमो करूंक शिपायांनी बळ केले. ताणें तुका कुरिस्वावूंक कुमो दिली आनी तो कुरपेन भरलो. आमचे जिणेंतले आमी हेरांच्या कश्टा सांगात दिवन तुजी कृपा आपणावंक कुमो कर. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 26 तेसां वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू जुदे स्त्रियेन तुझे कश्ट हाळू केले. तिचे देग आज आमी घेवन आमच्या भोवारी आसल्या कश्टांच्या भाव भयणीचे मुखामळ पुसूंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 27 तेसांव जेजू दुसरे पटी पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवन आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सुका दिवचे खातीर इतले कश्ट सोंसले. आमी आमचे फाटले जिणेक पाट कर नवी जिणी जियेशे कर. सोम्या पातका आमची पातका बगोस. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. Gunyauso Dunkar Sumia Perdoni termaka Aprat muझे hawal kata Patat muझे rarta Bogo Sumia Paka muझे bogo Bogo Sumia Paka muझे bogo. 28 तेसांव जेजूक जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. जेजू तुज्या कश्टा वेळी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयले. तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवार्ता परगट केली. आमच्या जिवितांत कश्टांच्या भाव भयणींक सदांच आमी बुजोवंक तयार आसाशे कर. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 9 तेसांव जेजू तिसरे पोटी पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तूं अस्कत जाल्यार कुर्सा पडलेलो उठताय आनी फुडें सरताय. आमचे जिणेंत आत्मीक रितीन आमी कश्टांतना पडटा. पूण हे घडये तुजी देख घेवन आमचो भावार्थ घट करून पडटना उठोवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 10 तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुजे आंग वस्तूर वण काण तुका विणगो केलो. आमचे दिसपडते जिणेन संवसारी आशाक लबदून तुजी खुशी करूंक आमी चुकल्या. आमच्या वायट उतरांनी जायते फावटी हेरांचो मान काण ताका आमी विणगो केला. आमकां बक्षी म्हूण तुजे लागीं मागता. सोम्या काकूत आमचीक Sumia kakutam chika, sade maya maktab karkan segai muझे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 11 तेसांव जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगीन कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संसार. जेजू तुका शिपायांनी खिळ्यांनी कुर्सार मारले.
आधुनिक काळार संवसारी संगतीच्या प्रभावाक लागून जायत्या अस्कत भाव भयणीक आमच्या वायट उतरांनी आमी खिळयला, तांकां बंदडेंत दवरलां. असली जिणी बदलूंक आमकां करपा दे. सोम्या काकूट आमचीक Samia kakutam chika, sade maya makta upkar kan segai muche kalsam kursar milya Jesuche. 12 वेस्तेसांव जिजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जिजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिवन कुर्सावर बी सोडयलाय सगळो संवसार. जिजू हांव तुजो मोग करता. म्हजो केल्ल्या प्रासर तुजो मोग करता. तुका अपमान केलो म्हूण सगळ्या काळजांत हांव सुरसुरता. तुका आनी म्हाका केदींच वेगळ्याचार जावंक सोडी नाका. सदांच हांवें तुजो मोग करीसो कर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय. सोम्या काकूट आमचीक Samia kakutam chika, sade maya makta upkar kan segai muche kalsam kursar milya Jesuche. 13 वेस्तेसांव जिजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जिजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिवन कुर्सावर बी सोडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जिजू तूं जल्मल्या वेळार मोरयेच्या उस्क्यार तूं आसलोय. मोरयेक संतोश जालो. आयच्या दिसा निर्जीव कूड तिच्या हातांत आसा. तिचे दूख आमी नियाळटा. आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येताना सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी तुजी खुशी जणा जावंक करपा दे. सोम्या काकूट आमचीक Samia kakutam chika, sade maya makta upkar kan segai muche kalsam kursar milya Jesuche. 14 वेस्तेसांव जिजूची कूड निकेप दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जिजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिवन कुर्सावर बी सोडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा सोडवून दारा जिजू तुवें तुज्या जिवनाचे सगळे बलिदान बापाक भेटोवन दिवन आमकां पापयांक पथकांतले सोडवून लाभयली आनी आमचे मुखले जिवन तुज्याच पावलांनी चलोवन आमची जिणी परिवर्तन करून जियोंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूट आमचीक Samia kakutam chika, sade maya makta upkar kan segai muche kalsam kursar milya Jesuche. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत. प्रार्थया काकुळदारा जिजू तुझ्या जिवनाचे बलिदान आमचे खातीर बापाक समर्पिले. हे कुर्सा वाटेचे भक्तीपण ह्या प्राजीत काळार आमी करून आसाव. ह्या वरवीं आमच्या घरांत कुटुंबांत शेजारां वाड्यांत तशेंच फिरगस कुटुंबांत आमच्या हर एकल्यातय परिवर्तन हाडन आमचे जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दी. तुवें दिल्ली ती शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पासारीशे कर आनी आम्हा सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता. आमेन. पापा साहेबाचे इराद्या पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बदले सोमी तुजे संगाता श्रेय आंबिते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कशी सजिजो. भगवंती मर्यादा वाचमे आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. नितळ काळीस म्हाका तूं दी रस्ते म्हजे भितर राते मन म्हजे थंय दयेन तें निर्माण कर. बग सोम्या पातकां म्हजी बग सोम्या पातकां म्हजी बग. मोकाळ पुत्राचो वेळ अवकार मोरी आशीर्वाद देव देव आमकां.
भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो. ओंकार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बुकसाने, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचें जिवीत आमेन. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्रत्मो म्हूण हांव तिरसत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी सणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. भरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणे आनी ही जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव भरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या भरवशान जियोंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तुंपरा चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासोत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान
जियोंक आनी मोरोंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सट करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हण आनी पातकाचे सामाये सुकयतले म्हण तिर निश्चय करता. आमेन. आपले समयाची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे मुझे तें जावं. नमान मुरी कृपेन भरले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मुरी कृपेन भरले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया. ये सोम्या बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्याव. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. राखण भडव्याकडे मागणे. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दायेन म्हाका दिला. तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. सरल्ल्या भावर्त्या पासोत मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या साहिबा, हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण, निजक्रिस्तांव केलो म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो मोव, म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे शब्द, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासोत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोत बागेवन सदांच अवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. नमान रणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार हुस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फोळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोवी, अवकारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. देवाचे उपादेश. पयलो, एकानिसा देवाक मान दी. दुसरो, देवाचे नांव व्यर्थ काडिनाका. तिसरो, आयतार आनी सोंताचे दीस बागेवंतपणी सांबाळ. चवथो, माय बापाक मान दी. पांचवो, जिविशी मारी नाका. सवो, प्रद्वार करिनाका. सातवो, चोरी नाका. आठवो, फोट साक्स सांगा नाका. नवो, पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका. धवो, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. पवित्र सभेचे उपादेश. पयलो, आयतार आनी सोंताच्या दिसांनी मीस भेटोवचे आनी त्या दिसाच्या पवित्रपणाक अडखळ हाडटा तो वावर करिनासता रावचें. दुसरो, पवित्र सभेन नमियारल्या दिसांनी चिंचवार करचो आनी मांस खायनासतना रावचें. तिसरो, वर्साक एक पावटीपणी खुमसार जावचें. चवथो, पास्कांच्या वेळारपणी क्रिस्त प्रसाद घेवचो. पांचवो, पवित्र सभेच्या आनी तिच्या मणयारांच्या गरजांक पावचें. सक्रामेंत 7. पयलो, पवित्र स्नान. दुसरो, तिरावणी. तिसरो, क्रिस्त प्रसाद. चवथो, प्राचीत. पांचवो, पिडेस्तांची मागणी. सवो, याजकांची संस्कारणी. सातवो, लग्न. मोगाचे 2 उपादेश. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. भांगारा सारके नियम. जे कितें
हेरांनी तुमकां करीचे म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. देव संबंधाचे 3 गुण. भावात भरवसो आनी मोग. बरे सालीचे 4 प्रमुख गुण. शाणेपण, नीत, धैर्य आनी मीत. पवित्रत्म्याची 7 देणी. जाणवाय, गिन्यान, बोध, घटाय, समजणी, भक्त, देवभिरांत. पवित्रत्म्याची 12 फळां. मायामोग, संतोष, शांती, सस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, मानसुगी, स्वार्थमन, निष्कळपण. दयाळ करण्यो. मुखेल दयाळ करण्यो 14. कुडीच्या फायद्याच्यो 7 करण्यो. भुकेल्यांक जेवंक दिवचें. तानेल्यांक पियेवंक दिवचें. विणग्यांक न्हेसूंक दिवचें. निराश्रितांक आसरो दिवचो. पिडेस्तांक भेट दिवची. बंदीत आसलेल्यांक भेट दिवची. मेल्ल्यांक निकेपुंचें. आत्म्याच्या फायद्याच्यो 7 करण्यो. दुबाव्यांक बूद सांगची. नेणाऱ्यांक शिकोवचें. पातक्यांक देवातें परतूंक पेसाडचें. दुखेस्तांक भुसोवचें. आत्मान भोगसूंचें. हेरांनी दिवची इजा सोंसणीकायेन सोंसची. जिव्या आनी मेल्ल्या पासून मागचें. महापातकांची 7 मुळां. गर्भ, अबलेस, कामातुराय, राग, पोटादपण, मोसोर, आळसाय. निमाण्यो 4 वस्तू. मरण, सर्ती, येमकोण, सर्ग. 8 भागी. आपण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती कितलीं भागी. सर्गींचे राज तांचें. रुदान करतात ती कितलीं भागी. देव तांकां भुसयतलो. सादी भोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची कुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितलीं भागी. ती धादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितलीं भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावरतात ती कितलीं भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो तगतणी भोगतात ती कितलीं भागी. सर्गींचे राज तांचें. जेसू पासो
तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर थरांची घडपाक करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच धग दिल्यात.